तुझें नांव कितें? मिलाग्रिना टेलिस. तुगेलें प्रॉब्लम इश्यू कितें तुगेलो? आमगे घर मोडलां, ओणोट मोडली आनीक हेका 24 फेब्रुवारी मोडली आनी 2020 आतां हे दुयेंस येवन सगळ्यांक लॉकडावन जालो आहा आनीक तें आमकां सामान आतां मानाय कोण येयना. पावस बोगले पावला आनी पावसा पयलीं आमकां रावपा हिंग जाग ना. पावसा पयलीं रावपा जाग ना आमकां. आमगे गोसो आमकी भायर रावताय आमी. आतां सद्याक गिमा म्हणटा भायर कितें रांदून खावपा मेळटा आमकां. पावसा आमकां तें कांय करपा मेळपाना. उदक सगळें बदतलें आमकां अशें सामान ना आतां घराचें. सगळें लॉकडावन जालां, सामान येयना, मानाय कामां येयना. सो तेक लागोन आमकां मातशें गव्हर्मेंटाको रिक्वेस्ट करता आमकां रावपा मातशें कितें करपा सामान हाडपा हें दी म्हणून. आनी धाकटी बेबी आहा आमगेलें तेकाय लागोन मातशें हें जालो आहा प्रॉब्लेम. मुगे नांव जेवेटालीस कराळेचो. मुगे सगळें सामानाचें हिंगा भायर आहा. आतां पावस पडलो जाल्यार सगळें भिजोन गेलें. लाखां सामान मुगे पिड्यार जातलें. स्पिकर जावं सगळें भायर आहा. एक स्पिकर बरें की तुमकां खबर आहा केशें आहा तें. सगळें सामान हें माटवा आतां एशें कोन्न आहा. घर काडपा म्हाका प्रॉब्लेम जालें. आतां मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितें फोडी ना, कोस ना. हें हाडपा मातशें म्हाका मातशें परमिशन मातशें मेळपा जाय. कवर बी ना, सिमीटूय बी हाडपा मेळना, कांयच ना. आतां पावसूय बोगले पावलो. पावस बोगले पावलो आनी पावसा पयलीं जावपा जाय आसलें. आतां आमगे धाकलें बेबी आनी आहा. ही सायडीन सामान घायलो आहा. सगळें सामान तेशें आहा. हें पावस पडलो जाल्यार हें सामान आतां खूंय घालपा तें म्हाका मातशें करपा जाय आसलें सगळें. Like this, there will be lot of other Goan houses whose houses are broken due to XY reason. So they are suffering very badly due to this lockdown. So my request to the government of Goa is to allow them to go ahead and buy all the necessary equipments or the particular products so that they can go ahead and start building their houses and they can go ahead and have the shelter before the rains. This is my humble request to the government. Please allow them. Please make sure you also allow some laborers to go ahead and work into their houses.